कासारवणेचो साकव मोडपाच्या वाटेर आसा तो बेगोबेग जाग्यार घालात पेडणे काँग्रेसीन मागला। अशे तरेचे कितलेशेच साकव कमकुवत जाल्ले दिश्टी पडटात। तांचे ऑडिट करून बरे वायट घडचे आदी ते जाग्यार घालचे अशेय काँग्रेसीन सरकारा कडेन मागला। पेडणे म्हालांतल्या कांय वाठारांनी काँग्रेस वावुरप्यांनी आनी फुडाऱ्यांनी भोंवडी काडली। भोंवडी आसली लोकांक धोक्याची जावन राविल्ली कामां। तातूंत साकव आनी खड्डेयुक्त रस्त्यांचो चड भरणो आसा। कासारवेळणेचे पंचायतीन थाराव घेवन पीडब्ल्यूडीक भेटयलो तरीकय अधिकारी सुस्त रावल्यात। कोणाचो बळी वचपाची वाट पळयतात जाल्यार खबर ना। आयकात ते संबंधितांतल्यो कागाळी। घरांनी आसा आनी हांगा जे आमचे टेम्पल देवूळ आहा ती दोनूय देवळां हे सायडीक आनी व्हडले उत्सव जातात आनी अख्खे आमचे गाडये बस स्टॉप ते अख्खे हेच्या पोवत आमचे लागलेले असतात जेन्ना सण आसता प्रत्येक सणा तेका लागून। आनी हे पुलाचे म्हाका दिसता कमीत कमी 1 ते 2 वर्सां जाले हे कोसळत आहा। त्याच्या पयलीं आमी खंय तरी पंचायतीत ते फॉलोअप करीत आहा पण ते पंचायतीत काय मेंबर आनी तेंचे आतां हेचेर 2 नंबराक हे येता अवार्ड म्हणटकीर तेंच्यांनी घातले ते पण ते आयज करतले फाल्यां करतले हेच तेंचे चालू आहा। आयज हे पुलाचे पळयल्यात पयलीं इतले नसले पण आतां ते वारां बी खाला येयल्ले आहा। फक्त तेंच्यांनी वयर हॉट मिक्स केल्ले आहा तेका लागून फक्त ते कोट कितें जाल्ले आहा ते दिसना। कांय दिसांनी नाच जाल्यार 1-2 म्हयन्यान हे कोटय दिसूंक सुरवात जातले आनी हे पूल अचानक बसतले। एक्चुली हे गोरवांक लागून आमकां हे शेतांत येवपाक वचपाक हे एक्चुली ते मेन हे की रस्त्या वयल्यान येवची न्हय म्हणून आनी हे गोरवां रातची बसतात हांगा तेका लागून हो एक अपघात घडचो न्हय। ह्या देवाच्या फुडल्यान हे येदे व्हडले देव हे पूल आहा ते पुला पोना हो अपघात घडचो न्हय हेका लागून आमी खुबशीं निवेदनां दिल्लीं आहात आनी थोडेशे आमी ट्रक बी व्हडले जे गाडये हे सायडीन वयतात ते आमी सद्या बंद दवरल्या पुलाक लागून। आनी आयज पंचायतीत कळयल्लें की आमी अशे पद्दतीन हे बेगिनात जावपाचें आनी हे सरकारा कडल्यान बेगिनात आमकां करून दिवपाचें ही आमची तेंच्या कडेन मागणी आहा। हांवें जेन्ना हें केलां इलेक्शन जालें आनी आमी म्हाजे जेन्ना हे येयला वॉर्ड नंबर 2चो चार्ज येयला तेन्ना हांवें हें केलां आनी रेजोल्युशन घातलें आनी फॉलोअप चालू आहा म्हजें आनी ते जातले या जातले जाले पास जावन एप्रिलांत रेजोल्युशन आनी ते हांव फॉलोअप करीत आहा जातले करीत आहा ते। आमदाराक बी मेळ्ळा हय हय सरान सांगलें जातलें म्हूण जाता केन्ना जातलें काय ना तशें टायम सांगूंक ना। परिस्थिती जर आमी बघली जाल्यार अत्यंत घातक जाल्लेले आसा। येणाऱ्या काळान हो पूल केन्नाय पडूंक शकता आनी जिवीतहानी जावपाची शक्यता आसा। म्हाका अभिनंदन करचें दिसता की ह्या वॉर्डाची पंच वृषाली यांच्यांनी ठराव पास करून घेतलो पंचायतीन आनी 31 जानेवारी 2023 हो ठराव PWD असिस्टंट इंजिनियर तांकांय धाडलेलो आसा। सो बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचो आनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आळ्ळेकाराक विनंती करता की बेगीतल्या बेगीन हेजे तेणें शुभारंभ करचो ह्या कलवटाचो बेगीन, कारण हो अत्यंत घातक आसा। आयज अशें दिसता की प्रत्येक वाड्यार प्रत्येक गांवांनी असले खूब प्रॉब्लेम आसात आनी हे अत्यंत गरजेचे प्रॉब्लेम आसात। ह्यो कलवट जो आसा ह्यो अत्यंत गरजेचो आसा कारण जशें सांगलें उद्यान ह्या सायडीन मंदिरां आसात व्हडलो उत्सव जाता ह्या सायडीन वस्ती आसा। सो अशे जे रस्ते आसात अश्यो ज्यो वाटे आसात अशे जे कलवटां आसात तांकां खूब वर्सां जाल्लीं आसात कन्स्ट्रक्शन करून। सो तेंची ऑडिट करची PWDच्यान आनी जर ते कमकुवत जाल्ले आसात सगळ्या पेडणे मतदारसंघासून ते कमकुवत जाल्ले आसात जाल्यार ते बेगीतल्या बेगीन एक तर रिपेरिंग घालचे नाजाल्यार नवीन कन्स्ट्रक्शना खातीर तेंच्यांनी प्रत्येक पंचायती कडल्यान ठराव मागून घेवचो अशी एक विनंती करता। आनी PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाकूय सांगता की बाबा पेडणे मतदार मातसो लक्ष घालचो, सरकारानूय लक्ष घालचो, दुर्लक्षीत करचो न्हू कारण पेडणेचो आमदार कसो आसा हें सगळें खबर आसा पूण ते आमदारा खातीर पेडणेच्या जनतेचेर अन्याय सरकारान करचो न्हू एकच सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आनी ओमकार देशप्रभू।